पण मांद्रे हायस्कूल हे शिक्षण संस्था गेली 60 वर्सां निस्वार्थपणान तेंचे जी जी टीम आसा, जी संस्था आसा, आयज तेंच्यांनी 60 वर्सां केन्ना कंप्लीट जाले तेंकां खबर ना, आमकांय खबर ना. कारण तेंची जी एक संस्था जी चलयतात ते एक तेंचो एक स्वताचो एक स्वार्थ नासल्या ते एक समाजान जे कितें बरें घडोवपाक जाय त्या पद्दतीन तेंचे आयज निस्वार्थपणान ते काम करतात. आयज 60 वर्सां ते मनयतात आनी सबंद वर्सभर ते आयज जे आयच्यान सुरू करतले, सबंद वर्सभर तेंचे कार्यक्रम आसतले. हांव त्या स्कुलाचो स्टुडंट आसून म्हाकाय बी अशें दिसता त्या स्कुलाक कितें तरी एक मदत करची कशी. पण तेंचे अशें नुकतेच तेंच्यांनी एक ग्रावंड प्लस फर्स्ट फ्लोर असे 4-4-8 क्लासीस ते भुरग्यांक लागून एक करपाक सोदता. कारण ती जी ओल्ड बिल्डींग असली ती ओल्ड असली, 60 वर्सां म्हणल्यार खूब जुनी बिल्डींग ती. त्या फाटल्यान तेंच्यांनी ते अपग्रेडेशन करपाचें चिंतलां. सो हांवें एज अ स्टुडंट म्हणून म्हाज्या स्वता खर्चान हांवें तेंकां ग्रावंड प्लस 1 अशे एक 2 क्लासीस तेंकां एक फुली फर्नीश करून दिवपाचें अशें हांवें आयच्या दिसांनी तेंकां एक एश्युरन्स केला आनी ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड दॅट. सो आयज तेंचो एक कार्यक्रम आसलो, त्या कार्यक्रमाक आयज तेंकां फूल अनावन्स केलो की म्हाज्या कडच्यान एज अ सरपंच म्हणून हांव तेंकां एक कितें तरी म्हाज्या कडल्यान हे ग्रावंड प्लस 1 हे तेंकां 2 क्लासीस फुली फर्नीश करून दितलो. तशेंच बाकीचे जे सरावंडींग एरिया आसा जे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय ती सुद्दां स्वता खर्चानसून करून दितलो. इतलेंच कारण करपाचें म्हणल्यार त्या ज्या स्कुलांच्या आमी जें शिक्षण घेतलां आयज आमकां त्या टिचरींनी भरपूर आमकां एक ज्ञान दिलां. आयज तेंच्या कडल्यान आमी ज्ञान घेतलें पूण आयज आमी खंय तरी हांगा एक मांद्र्याचे एक प्रमुख एक सरपंच म्हणून आयज खुर्ची आमी सांबाळटा म्हणून एक तेंचो सुद्दां एक वांटो आसा. सो आनी ते एक स्कूल ज्या स्कुलांसून आमी शिकून येयला, सो एक कर्तव्य जाण आसा आनी जायती भुरगीं आसा, स्वता म्हाजेय भुरगे थंय शिकता. सो हांवें म्हाज्या मनान एक दिसलें की ह्या स्कुलाक कितें तरी करचें. सो आयच्या दिसा आयचो एक बरो दीस आमी एक शुभ दिन म्हणटा तसो एज 15 ऑगस्ट जो भारत देश आमचो स्वतंत्र जाला, आयच्या दिसा हांवें तेंकां एश्युअर्ड केला की तुमकां एक ग्रावंड प्लस 1 जी 2 क्लासीस आसा ते म्हाज्या कडल्यान स्वता कडल्यान एक तेंकां फुली फर्नीश करून दितलो.